दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत आयज राती इंडियन आणि अर्जेंटिना मदीं जातलो सामनो. आणि आता पळोवया खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी आयज नवी दिल्लीत संस्कृतम 2026 ह्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचें उक्तावण जालें. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था हांचे वतीन हे 3 दिसांचें चर्चासत्र आयोजीत केलां. आयुर्वेद आनी अर्विल्ली शस्त्रक्रिया ह्या मळावेलें संशोधन आनी सहकार्य हांकां नवी दिका दाखोवपी मतां ह्या चर्चासत्रांत तज्ञ मांडटले. उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, नवी दिल्लीचे नायब राज्यपाल तरणजीत सिंग हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आचार्य सुश्रुत हांच्या सन्माना खातीर दर वर्सा 15 जुलय हो दीस आयुर्वेद दीस म्हूण पाळटात. विश्व में सुश्रुत के योगदान को विशेष सम्मान के साथ स्वीकारा गया है. देवियों और स्वजनों, आचार्य सुश्रुत अनेक जटिल एवं नवाचारपूर्ण शल्य क्रियाओं के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है. मुझे बताया गया है कि उन्होंने अपने समय में प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, अर्बुद यानी ऑन्कोलॉजी तथा ENT संबंधी शल्य चिकित्सा जैसे अनेक क्षेत्र में नई पद्धतियों का प्रवर्तक थे. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांच्या हस्तुकी उपराष्ट्रपती भवनात दी व्हॉइस ऑफ जस्टिस गवई स्पीक्स ह्या पुस्तकाचें विमोचन जालें. प्राध्यापक डॉ. S. शिवकुमार हांणी संपादीत केल्लें हें पुस्तक कॉमनवेल्थ लीगल एज्युकेशन असोसिएशन आनी थॉम्सन रॉयटर्स हांणी प्रकाशीत केलां. ह्या पुस्तकांत आदले सरन्यायाधीश BR गवई हांच्या भाशणांचो, व्याख्यानांचो आनी विचारांचो संग्रह आसा. ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी हो ग्रंथ म्हळ्यार संविधानवाद, कायद्याचें राज्य, सामाजीक न्याय आनी लोकशाही शासन वेवस्था हांकां मार्गदर्शन करपी थारतलो अशें सांगलें. This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The volume carries a foreword by Honorable Chief Justice of India, Mr. Justice Surigandji, which itself reflects the importance and intellectual significance of this work within contemporary constitutional discourse. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional trust. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत आयज वेगवेगळ्या विशयाचेर निर्णय जाल्यात. तातूंत राष्ट्रीय राज्यमार्ग बांदकाम, सेमीकंडक्टर डिझायन, नवनिर्मिती तशेंच नव्या मोबायल संचा खातीर येवजण्यो हांचो आस्पाव आसा. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हे विशीं म्हायती दिली. उत्तर प्रदेशांतल्या राष्ट्रीय राज्यमार्ग 19 आनी वाराणसी रिंग रोड मजगती 46 किलोमीटर लांबीच्या 6 लेन ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉराक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. भारतांत सेमीकंडक्टर डिझायन आनी निर्मिती खातीर 1,27,500 कोटी रुपया खर्चाच्या सेमिकॉन 2.0 ह्या येवजणेक मान्यताय दिल्ल्याची म्हायती वैष्णव हांणी दिली. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में और CCA में जो 7 बड़े फैसले लिए गए. पहले 2 फैसले बनारस में, काशी में बहुत एक नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है. तीसरे और चौथे सेमीकंडक्टर 2.0, सेमिकॉन 2.0 मिशन का अप्रूवल हुआ आज. और चौथा फैसला है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का अप्रूवल हुआ. 5वां है यूरिया में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, ये अप्रूव हुआ आज. 6ठे और 7वें दोनों रेलवे के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम है, डबलिंग के और 4th लाइन के. मंत्रिमंडळ बसकेत 62,500 कोटी रुपया खर्चाच्या मोबायल फोन निर्मिती येवजणेक लेगीत मान्यताय दिल्ल्याचें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. ही येवजण फुडल्या 5 वर्सां खातीर आसतली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है. एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
जो करना है वो आज 2 अप्रूवल हुए बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बने। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी 11,000 करोड़ का। हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा गंगा जी के साथ चलने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर। 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा। केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय यांच्या यजमानकीखाला ब्रिक्स देशांच्या श्रम आणि रोजगार मंत्र्यांची बसका सुरू झाली आहे. बसकेत ब्रिक्स देशांचे मंत्री आणि वडील अधिकारी वांटेकार झाल्यात. बदलत्या रोजगार व्यवस्थेक अनुसरून सामाजिक सुरक्षा, बायलांचो श्रम बाजारांतलो वांटो, कुशळताय उदरगत आणि हेर प्लॅटफॉर्म हाचे वरवीं कामगारांच्या हिता खातीर डिजिटल तंत्रज्ञानाचो वापर ह्या सारकेल्या महत्वाच्या विशयाचेर ह्या बसकेत चर्चा जातली. बसके पयलीं 15व्या ब्रिक्स ट्रेड युनियन फोरम शिखर परिशदेचे मंत्री मांडवीय हांणी उक्तावण केलें. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? नहीं सर, या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी, बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं। देख लेना। अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ डीटीएच सर्विस। ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। डीडी फ्री डिश। सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. संवसारीक युवा कुशळताय दिसा निमतान पणजेंतल्या कला अकादमी संकुलान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. शिश्टाचारा प्रमाण उक्तावण जाल्या उपरांत केल्ल्या उलोवपांत तरणाट्यां मदीं आशिल्ल्या कुशळतायेचो वापर करून तंत्रज्ञानान व्हड झेप घेतल्या अशें तांणी सांगलें. वेगवेगळ्या खात्यांच्या माध्यमांतल्यान तरणाट्यां मदीं कुशळताय लोकांच्या उपेगाक येतली असो हावेस तांणी उक्तायलो. खेडेगांव वाठारांत लेगीत आशिल्ल्या कुशळतायेचो वापर वेगवेगळ्या उद्योजकांनी केलो जाल्यार तरणाट्यांच्या कुशळतायेक अदीक नेट मेळटलो असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. आम्ही चीफ मिनिस्टर कौशल्य पाथ स्कीम ही सुरुवात केली. त्याचबरोबर ITआंतल्यान आमी चलये भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट एड्युकेशन, जांकां जी फीस आशिल्ली तांकां ITआयची पेड करताली ती ह्या वर्सा पासून आमी झिरो केली की सगळ्या चलया भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट ITआय एड्युकेशन तेंच्यांनी घेवचें. हांव अजूनय सांगता, आमच्या वेगवेगळ्या ITआंतल्यान आमी 17 वेगवेगळ्या पद्दतीचे कोर्सीस सुरवात आसा. 10वी 12वी किंवा ग्रॅज्युएट जावन सुद्दां घरा कडेन रावच्या पेक्षा आमच्या ITआंतल्यान म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी आसतलें, टेलरिंग आसतलें, ड्रोन मेकिंग आसतलें, सोलर टेक्निशियन आसतलें, अशे डिफरंट कोर्सीस आसा. हे घरा कडेन बेकार रावच्या पेक्षा अशा पद्दतीचे नवीन कोर्सीस तांच्यांनी शिकचे आनी हे शिकल्या उपरांत तांकां वेगवेगळ्या ताच्याच बरोबर ह्यो सर्टिफिकेटी ज्यो आसा ही यूज पडपाक शकता. दिव्यांग विद्यार्थ्यांमध्ये लेगीत कुशळतायेचे गुण असतात. हे गजाली कडेन मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत नदर मारली. अशा प्रकारच्या विद्यार्थ्यांनी आकर्षक गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार केल्यात अशें सांगून लोकांनी येता त्या चवथीक लागपी गणेश मुर्त्यो अशा प्रकारच्या दिव्यांग भुरग्यां कडल्यान घेवच्यो अशें आवाहन तांणी केलें.
म्हाका खूब बरें दिसलें की आमची स्पेशल स्कुलाची भुरगीं सुद्दां ही आमी स्कील करपा खातीर तांकां प्रमोट करता. तुमी भायर आशिल्लो जर स्टॉल पळयत जाल्यार सुंदर अशी गणपतीची मुर्ती त्या भुरग्यांनी तयार केल्या. म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी खूब लोक हांगासर बसलेले आसा, आपलो गणपती तांच्या कडल्यान बूक करात घरान व्हरपाचो. ती सांगा म्हाका आतां 25 गणपती तेंच्यांनी तयार केल्या. आमी जर ऑर्डर केली, हांव तुमच्याच कडल्यान गणपती व्हरता म्हणून हांवें म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलां की तुमकां जाय ते धाकटे गणपती जे आसा पळय न्ही ते तांच्याच कडल्यान तेंच्यांनी घेवपाचे. आमी म्हणजे तांची स्कील आनी तांकां मदत म्हणून म्हाका दिसता होय गणपती किंवा नागपंचमी येवपाचे ते भुरगे खूब सुंदर अशे आपले नागोबा डिजायन करताले. आमी तांकां खंय तरी प्रमोट करपाक जाय, कारण तांचे टिचर्स तांचे स्कुल्स इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर तेंची स्किल्स एक्झिबीट करता आनी ज्या पद्दतीन ते भुरगे मन लावन जर काम करता आसत जाल्यार तांकां प्रमोट करपाचें काम आमचें सगळ्यांचें आसा. कुंकळे उठाव दिसाची याद निमतान आयज कुंकळे हुतात्मा दीस मनयलो. गोंय सरकाराच्या वतीन ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. पुरातन खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, हुतात्मा स्मारकाचे अध्यक्ष ऑस्कर मार्टिन्स, स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे रोहिदास देसाय, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकर, पुलीस अधीक्षक टेकम सिंग वर्मा आणि हेर मानेस्त आणि शालेय विद्यार्थी ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. विदेशी सरकाराच्या कुंकळीत जाल्ल्या पयल्या उठावा हुतात्मा जाल्ल्या 16 हुतात्म्यांच्या स्मारकाचेर फुलां ओंपून मानेस्तांनी आर्गां ओंपली. ह्या कार्यावळीक 5 जाणांचो भोवमान लेगीत जालो. मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी कुंकळी उठावा विशीं भावना उक्तायल्यो. डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमचो इतिहास अजरामर जावचो, आमच्या इतिहासांच्या पुस्तकांत वाचचो म्हणून प्रयत्न केले आनी आयज आमकां खंय तरी ह्या इतिहासाची याद करपा खातीर, आमच्या भुरग्यां मदीं नेक्स्ट जनरेशना खातीर, सिजन आमच्या ह्या सगळ्या पिढये खातीर आमी आयज हे कार्य करून दवरले आसा. आनी म्हाका खबर आसा की आमी केल्ले एक आमी पळयतात एक फिल्म काडलेले आसा. म्हाका खबर ना तेच्या नंतर हांव आर्किओलॉजी मिनिस्टर उरलो ना. म्हणजे काळान भितर आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान एक एनिमेशन फिल्म केल्ले, कांय एपिसोड हांवें पळयले. ते एखादे वेळ कॉन्ट्रोवर्शियल जातले, पण आमी सगळ्यांनी एक मानपाक जाय जे पुर्तुगीजांनी आमचेर अत्याचार केल्ले आसात, आमी पुर्वज आमचे कोण आसात आनी हे खरोखरच रिलीज जावपाक जाय काय ना. आनी जाता तेन्ना सगळ्यांनी एक युनिटी एक हे धरून आमी मुखार वचपाक जाय, हाका विरोध जावपाक जायना. तेन्नाच आमी म्हणटले की खरे धर्मान आमी स्वाभिमान ह्या कुंकळकारांचो, ह्या गोंयकारांचो हो स्वाभिमान हो आमचो आसा. विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आणि स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय हांणी लेगीत कुंकळीच्या उठावांत बलिदान दिल्ल्या हुतात्म्यांच्या यादीक आर्गां ओंपलीं. आज जेन्ना आमी म्हणटा चिफ्टन अपरायझिंग, त्याच पद्दतीन कुंकोलीम रिवोल्ट हिस्ट्री बुकान हाडपाक जाय प्रयत्न केले. हांव देव बरें करूं म्हणटा, पयले सुवातेर सगळे 40 आमदाराक, मुखेलमंत्रीक त्या वेळार हे खूब खूब गरजेचे आशिल्ले. भुरग्यांक इतिहास, हिस्ट्री जे आमचे पुर्वजान केलेले आहे, खास करून आमचे महान 16 चिफ्टन जी हिस्ट्री त्यांनी केलेली आसा. द फर्स्ट रिवोल्ट दे से इवन इन एशिया. जरी तर आमी इतिहास पळयल्यार इन दी इयर 1857 ह्या वर्साक सेपॉयज म्युटिनी जाली. दे से दिस इज the first war of independence in India. But the Chieftain Memorial Revolt or the Chieftain Revolt was almost more than 274 years. आम्ही जेन्ना आसताले तेन्ना आमी सदमळी ही काणी कितें काय म्हणून आमी सदमळी लोक सांगत अशें तशें वाघ येयलो, कोलो येयलो, वाघ शिव पळोवन गेलो असले. पूण तें आत ना, आतां तुमकां बुकाचेर मेळटले, तुमकां सदमतले, तुमकां आनी हेजे फुडें सांगपाक आमकां गरजूच ना. आनी हो एक आमकां विरी आलेमांव मेळ पळय, खरेंच हांव ताका तेजी तोखणाय करपा सारकी. ताका सेम एकदम बरो आहा. फाटल्या दिसान ताका 7 प्रोजेक्ट दिले आनी त्या प्रोजेक्टा म्हाका आपयल्लो, हांवें थोडे बरें 2 उतरां उलयल्ली, हांव व्हडलें उलोवंक न्हू. आनी तो ते आतां प्रोजेक्ट चालू करता. थोडे दिसान जातले. हिंगा हे 16 महानायकाचे पुतळे आसतले, त्या भायर हॉस्पिटल हे ते खूब तेजे येवजण आसतले. आनी म्हाका पुराय खबर आहा हो युरी आलेमांव 100% करतलो.
मडगांवांत जाल्ले एके कार्यावळींत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विकलांग दुयेंती खातीर आयज मोटरायज्ड व्हीलचॅराचें वितरण केलें. हे व्हीलचॅर राणेंच्या व्यक्तिगत CSR म्हळ्यार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमांतल्यान दिल्ल्याचें विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. दुयेंतीक सुलभपणान हालचाल करपाक शक्य जावचें हे खातीर ह्यो मोटरायज्ड खुर्च्यो दिल्ल्याचें मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. सामाजीक जबाबदारीचो भाग म्हूण लोकांनी अशा कार्यांत मुखार येवचें अशें आवाहन लेगीत तांणी मुखार केलें. काले सांगे हांगच्या सरकारी विद्यालया खातीर स्कूल बस दिवपाची कार्यावळ आयज जाली. ही बस संकेत आर्सेकर हांणी दिल्या. आपूण दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण ही बस विद्यार्थ्यांच्या सोयी खातीर कार्यरत केल्ल्याची म्हायती तांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. काल्या हो ग्रामीण भाग आनी दुसरें सगळ्यो एरिया स्कॅटर्ड. एक गांव ह्या सायडीन जर कोकरमळ कार्यामळ जाल्यार दुसरे सायडीन देवनामळ हेवटेन मावळिंगा सो वेगळे वेगळे दिशेनी एक गांव आसा. एक पयली बस जर एक गांवान एकाक 1:30 पावली जाल्यार लास्ट गांवान पावता म्हणजे 3:30-4 जाताले आनी भुरग्यांक तेजे नंतर जेवपाचें अशी तेंची अडचण जाताली. पेरंट्साकूय त्रास जाताले, टिचर्साकूय ते शेवट पर्यंत रावचें पडटालें आनी सगळ्यात चड त्रास भुरग्यांक जाताले की जेवण जे भुरग्यांक टायमार मेळपा जाय आसता तें 3:30-4 जर जालें जाल्यार तें बरोबर न्ही. म्हणून जेन्ना ही समस्या सगळ्यांनी सांगली म्हाका, टिचर्सांनी सांगली, पेरंट्सांनी सांगली आनी दोळे मुखार दिश्टी पडली तेन्ना म्हटलें की आमच्या शाळेक बस आसात आनी मदलो टायम खुबसो शाळेची बस बेकारूय उरता. सो त्या टायमार जर आमी तें हें करूंक शकले, जर आमच्यो गाडयो आनी सावड्ड्यान आमची जी शाळा आसा थंय बाकीची वेवस्था जावंक शकता, हांगा ती जावंक शकना. म्हणून आमी आमची शाळेची बस कांय वेळा खातीर जो तेंची दुसरी वेवस्था जाय सर आमी म्हटलें आमची बस आमी तेंचे खातीर हांगा प्रोवायड करतले. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज. भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन. डीडी स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. शालेय विद्यार्थ्यां पर्यावरण विशयक जागरूकताय जावची म्हूण म्हापशेचे आमदार आनी विधानसभेचे उपसभापती जोशुआ डिसुजा हांणी झाडांची बियां वाटपाची मोहीम चालीक लायल्या. म्हापशे मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या शाळांनी वचून ते सीड्स किट्स विद्यार्थ्यांक दितात, जातूंत एक वांटो म्हूण आयज उपसभापती डिसुजा हांणी म्हापशेच्या ज्ञानप्रसारक विद्यालयांत विद्यार्थ्यांक हे बियांचे किट वितरीत केले. ह्या कार्यावळीक शाळेचे मुख्याध्यापक आनी वेगवेगळे शिक्षक हजर आशिल्ले. झाडां रोवन तांची जतनाय घेवप म्हत्वाची आसा अशी सुचोवणी ह्या वेळार उपसभापतींनी केली. We all know that the trees are very essential for our livelihood, most importantly as they produce oxygen for all of us to breathe. 6th standard means you all have all studied germination of a seed. We all studied germination of a seed. So what I have done is I'm going to be giving you all a kit of seeds instead of giving plants, which we do every year. This time I said we will do seeds because I want to start from the base, from where a plant comes. And with that I would want all of you all to take these seed packets home
and plant them in your house, in a pot, in your house or in your garden or in your kitchen, wherever you can. And I want you to take care of these seeds till they become sprouts, and from sprouts they will become saplings. And I want you all to take care of it with all the love and attention that you all get from your parents. The same way I want you all to take care of this. As you all grow, this plant will grow, and it can be part of this journey for you all for this entire academic year. राज्यातल्या शाळांच्या आवारांत अनवळखी आणि भायल्यान येवपी कोणाकूच प्रवेश दिवचो न्हय अशे स्पष्ट निर्देश दिवपी परिपत्रक राज्याच्या शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्याची माहिती संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिल्या. धर्म आणि राजकारण हांच्या नांवाचेर कांय अपप्रवृत्तीचे घटक शैक्षणिक संस्थांच्या आवारांत प्रवेश करचो न्हय हे खातीर जतनाय म्हण हे परिपत्रक जारी केल्ल्याचें तांणी सांगलें. स्कुलां आमकां विचारताले की अमको मनीस येता आमचे कडेन परमिशन मागता भुरग्यांक कितें तरी टॉक दिवपाक किंवा आनी कितें दिवपाक म्हणून. सो त्या खातीर आमी जनरल इन्स्ट्रक्शन काडल्या की मातशें केअरफूल रावात, वोगीच भुरग्यांक मिसगायड करता अशें कोणाकूच करपाक दिवं नाका. एक केप्यां अशें एक इन्सिडंट जाल्लो, एक कोण तरी मनीस येवन आपल्याक मत मारा अशें भुरग्यांक सांगपाक लागलो, पेरंट्सांक सांगा म्हणून. सो असल्यो गोश्टी स्कुलांत जावपाक जायना. त्या खातीर आमी हो जनरल सर्क्युलर काडला. खंयचेच रिलिजियस एक्टिविटी किंवा पॉलिटिकल एक्टिविटी स्कुलांत जावपाक जायना, आनी जातले जाल्यार आमचें परमिशन घेवन गव्हर्मेंटाचें परमिशन घेवन तें करचें अशें आमी जनरल सर्क्युलर काडला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीत आस्पावीत जातलो ही खबर पक्षाच्यो खासदार सुप्रिया सुळे हांणी स्पश्टपणान भायर मारल्या. मुंबईत आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी आपल्या पक्षाचे खासदार रालोआंत वतले ही फकत वावडी आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. मतदारसंघ फेररचना विधेयका संबंदात विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना तांणी हें विधेयक संसदेत आयिल्ल्या उपरांत 24 वरां भितर पक्षाची अधिकृत भुमिका जाहीर जातली अशें खासदार सुळे हांणी सांगलें. माध्यमांमध्ये काही गोष्टी आलेल्या आहेत ज्या अधिकृतपणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार अधिकृतपणे कुठल्याही चॅनलशी किंवा कुठल्याही वर्तमानपत्राशी पक्ष बोललेला नाही. पक्षाच्या धोरणांबद्दल जी काही भूमिका वर्तमानपत्रात किंवा चॅनल्सवर आली ती सूत्रांच्या थ्रू आलेली आहे. फिजिकली ऑफिशियली कुठलंही स्टेटमेंट हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवारांनी केलेलं नाही. त्याच्यामुळे हा सगळा गोंधळ जो मी चॅनल्समध्ये गैरसमज हे पाहिले त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की आदरणीय पवार साहेब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडी आमचे सहकारी पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्या मनात पक्षाबद्दल कुठलाही गैरसमज असू नये म्हणून मी आपल्याला विनंती केली, कारण अधिकृत पक्षाने कुठलीही भूमिका मांडलेली नाही. हणजूणचे जिल्हा पंचायत वांगडी आणि भारतीय जनता पक्षाचे खडेगाठ कार्यकर्ते नारायण लाडू मांद्रेकर हांकां काळजाच्या आताकांत मरण आयलें. तांची पिराय 55 वर्सांची आशिल्ली. काल मंगळारा सांजे हणजूण पंचायती लागसर आशिल्ल्या श्री कुट्टेश्वर देवळांत नियमीत आरती कार्यावळ सोंपले उपरांत ते लागसर आशिल्ल्या गाड्यार च्या पिवपाक बशिल्ले आसतनाच तांकां काळजाचो आताक आयलो. थंयच तांणी निमाणो श्वास घेतलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज तांच्या घरा वचून सर्गेस्त नारायण मांद्रेकर हांच्या कुटुंबियांची भेट घेवन वासपूस केली. आमदार मायकल लोबो लेगीत हजर आशिल्ले. स्वर्गेस्त नारायण मांद्रेकर म्हणजे काल मॅसिव्ह हार्ट अटॅक येवन ताची डेथ जाली. भारतीय जनता पार्टीचो खूब सिनियर कार्यकर्तो, प्रेजेंट झेडपी भारतीय जनता पार्टी खातीर शिवोले मतदारसंघात आणि बाकीच्या या पुराय परिसरात सातत्यान काम करीत. भारतीय जनता पार्टी खातीर म्हज्याय कडेन खूब लागचे संबंध आशिल्ले तेजे. ह्या पुराय परिसरात देवस्थानचें काम आसूं किंवा सामाजीक कामां आसूं सगळे करपा खातीर तत्परतेन फुडें घेतालो. इट वॉज अ बीग लॉस फॉर द पार्टी आनी बीग लॉस फॉर द शिवोले झेडपी. आनी हांव ताच्या आत्म्याक शांती लाभूं तांच्या घरच्या दुख्खांत हांव सहभागी आसा. अ व्हेरी डियर फ्रेंड आनी आदलो आमच्या वांगडचो झेडपी त्या टायमारसून
आनी आख्या गांवा खातीर अंजुना वागातोर शापोरा आनी वावुरपी कितें जाल्यार फोन मारपी हें मातशें काम आपल्या कडेन जायना मातशें तूं कर असो मनीस आमकां आयज सोडून गेलो. हांव देवा लागीं मागता तेजे आत्म्याक शांती दिवची आनी ताका स्वर्ग फावो करचो कित्याक ताणें फिफा विश्वचषक सर्तीच्या पहिल्या उपांत्य फेरयेंत स्पेन पंगडान फ्रांसाचो 2-0 असो पराभव करून निमाणे फेरयेंत प्रवेश मेळयला. अमेरिकेंत टेक्सासांत जाल्ल्या ह्या सामन्यांत मायकल ओयारझाबात हांणी 22व्या मिनटाक गोल करून स्पेनाक आघाडी मेळोवन दिली. ते उपरांत पेर्दो पोरो हांणी 58व्या मिनटाक दुसरो गोल करून स्पेनाच्या जैताचेर शिक्कामोर्तब केलें. 2010 वर्सा जाल्ल्या सर्तींत विश्वविजेतेपद मेळयल्या उपरांत पयलेच फावट स्पेन पंगड विश्वचषकाच्या निमाणे फेरयेंत पावला. मजगतीं दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत आयज रातीं 12:30 वरांचेर अमेरिकेंत अटलांटा हांगा इंग्लंड आनी अर्जेंटिना मदीं निमाणे फेरयेंत दुसरे फेरये खातीर सामनो जावपाचो आसा. बर्मिंगहॅम हांगा जाल्ल्या पयल्या एका दिसाच्या क्रिकेट सामन्यांत भारतान इंग्लंडाचो 8 गडे वगडावन 28 बॉल राखून पराभव केलो. 3 सामन्याच्या ह्या माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. पयली फलंदाजी करतना इंग्लंड पंगडाची सुरवात बरी आशिल्ली, मात भारतीय गोलंदाजांनी अचूक मात करून इंग्लंडची अवस्था 6-107 अशी केली. ते उपरांत जो रूट नाबाद 76 आनी लियाम डोसन हांणी 68 धांवड्यो करून इंग्लंड पंगडाक 258 मेरेन पावयले. इंग्लंडान दवरिल्ल्या 259 धांवड्यांची मोख साधतना शुभमन गिल आनी श्रेयस अय्यर हांणी 101 धांवड्यांची भागीदारी करून भारतीय पंगडाक घसघशीत जैत मेळोवन दिले. ह्या माळेंतलो दुसरो एका दिसाचो खेळ फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर आनी तिसरो आनी निमाणो सामनो 19 जुलय दिसा लॉर्ड्स मैदानाचेर दनपारां 3:30 वरांचेर जातलो. पावसाच्या उणावाक लागून गोंयांतल्या भात शेतीचेर ताचो परिणाम जाला. सध्या जुलय म्हयन्याच्या मदेगांत पावस गायब जाल्ल्या कारणान भात पिकाचेर व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाला. हंगामी पावस अंदू उसरा आयलो आनी लोकांनी भात पेरणी सुरू केली. फाटल्या 6-7 दिसांत पावसाचें प्रमाण उणें जाल्ल्या कारणान पेरणी केल्ली भाताची लागवड सुकपाक लागल्या. कांय जाग्यार शेतकार पंपाच्या उदकान जोगोवपाचे यत्न करतात. मजगतीं शेतकी खात्यान भात पिकांच्या लुकसाणीचो नियाळ घेवप सुरू केला. आता नदर मारूया आयच्या तापमानाचेर. आतां मेरेन राज्यांत 1421.4 मिलीलिटर पावसाची नोंद जाल्या. पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आजचें चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.0 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी नवी दिल्लीत संस्कृतम 2026 ह्या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राचें जालें उक्तावण. आयुर्वेद आनी अरविल्ली शस्त्रक्रिया ह्या विशयावेले संशोधक चर्चासत्रांनी घेतले वांटो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत राष्ट्रीय महामार्ग बांदकाम, सेमीकंडक्टर, नवनिर्मिती आनी नवे मोबायल संचा खातीर येवजण्यो ह्या विशयाचेर घेतल्यात निर्णय. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली म्हायती. तरणाट्यां आशिल्ल्या कुशळटायेचो वापर करून उदरगतीक हातभार लावचो संवसारीक युवा कुशळटाय दिसा निमतान पणजेंत आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें आवाहन. कुंकळे उठाव दिसाच्या यादी निमतान कुंकळे हुतात्मा दिसाची जाली कार्यावळ. गोंयकारांच्या वतीन मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेरांनी हुतात्मा स्मारकाक ओपली आर्गां. आनी फिफा विश्वचषक फुटबॉल सर्तींत पयल्या उपांत्य फेरयेंत स्पेनान फ्रांसाचो 2-0 गुणांनी केलो पराभव. दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत आयज रातीं इंडियन आनी अर्जेंटिना मदीं जातलो सामनो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.